नासनोळे वाठारात बेकायदेशीरपणान शेल्टर होम चलिल्ल्याचे उक्ताडार आयला। परवरेच्या एका दादल्यान आपल्या सुन्याक उपचारा खातीर संबंधित शेल्टर होमात दिल्लो, मात ताचो सुनो तांकां परतो दिवंक ना। हे विशीं विचारपाक गेल्यार शेल्टर होमाच्या धन्यान सुन्याच्या धन्याक मारबडय केली। ह्या प्रकरणात जिल्लो पशु क्रूरता प्रतिबंध सोसायटीन परवरे पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्या। नासनोळे वाठारात बेकायदेशीरपणान शेल्टर होम चलिल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला। हो धक्कादायक प्रकार आयकल्यार तिडक आयल्या बगर रावची ना। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण परवरेचो संतोष कुमटेकार हांणी आपल्या बऱ्या नाशिल्ल्या सुन्याक उपचारा खातीर नासनोडच्या पंकज खांडेली हांच्या शेल्टर होमात दिल्लो, मात संबंधित शेल्टर होमाच्या धन्यान दुसरे दिसा फोन करून सुनो पळून गेलो अशें सांगलें। संबंधित सुन्याच्या धन्यान दुसरे दिसा ताका हे विशीं सीसीटीव्ही फुटेज दाखोवपाक सांगलें जाल्यार तांणी न्हयकार दिलो। उपरांत जिल्लो पशु क्रूरता प्रतिबंध सोसायटीक संपर्क साधलो जाल्यार नासनोडा वाठारांत बेकायदेशीरपणान शेल्टर होम चलता ते मुखार आयला। हे शेल्टर होम बंद करचे म्हणून संबंधित धन्याक ऑगस्ट 2025 शो कॉज नोटीस धाडिल्ली, पूण तरी आसतना अजून मेरेन ते बेकायदेशीरपणान चलता। तशेंच ह्या शेल्टर होमाच्या धन्यान अशेच आनी 20 ते 25 सुण्यांक शेणयला असो आरोप आता लोकांनी केला। शुक्रारा राती शेल्टर होमा कडेन गेल्ल्या लोकांक शेल्टर होमाच्या धन्यान दाण्यांनी आनी चेनींनी मारली। मजगती हे प्रकरणात जिल्लो पशु क्रूरता प्रतिबंध सोसायटीन परवरे पुलिशेंत कागाळ केल्या। कुत्रो शेणलो म्हणून सांगले, आम्ही वचून ते ज्या टीमी वांगडा सगळे सोदले। रातचे तेणे व्हिडिओज बीन धाडले की तो कुत्र्यांक सोदता। दुसरे दिसा आम्ही ताका सांगले की बाबा तुजो कुत्रो शेणला न्हू जाल्यार तू फुटेज दाखय, सीसीटीव्ही कॅमेरा फुटेज दाखय। तो सीसीटीव्ही फुटेज सुद्धा आमकां दाखोवपाक रेडी नासलेलो। मागीर हांवें बाकीचे रेस्क्यूअर्स आसा गोंयान, फीडर्स आसा, तांकां कॉन्टॅक्ट केलो, DSPCAच्या मेंबराक कॉन्टॅक्ट केलो। तेंच्या कडल्यान म्हाका कळ्ळें की हो मनीस नाशनला हे इल्लीगल शेल्टर चलयता। जून 2025 ताका शो कॉज नोटीस आयलेली आहा की तू हे शेल्टर बंद कर, आणि तेन्नाच्यान आतां मेरेन तेजे हे फेसिलिटी जी आसा ती बंद केन्नाच जावंक ना, ती चालूच आसा। मागीर हांवें कंप्लेन केली DSPCAन, ती कंप्लेन पुलिसांनी पोरवरी पुलीस स्टेशनार सुद्धा रजिस्टर केली। मागीर हांव आल्दोना गेले ताका मेळपाक की बाबा बरे भशेन भेटोवपाक जाता जाल्यार तूं आमकां आमचो कुत्रो दी, आमकां तुज्या कडेन कांय प्रॉब्लेम ना, तूं तुजें कितें करता तें चालू दवर, पूण आमकां आमचो कुत्रो परत दी। जाल्यार तो आमकां सांगपाक लागलो की तो तुमचो कुत्रो न्हू, तुमी ओनरूच न्हू तेजी, जाल्यार तुमी आपल्या कुत्रो कित्याक परत मागता। मागीर आमी ताका सांगले की आमी तुजी कंप्लेन फाटी घेवपाक रेडी आहा, तेजे कडेन कॉम्प्रोमायजूय करपाक रेडी आहा। जाल्यार तो आतां सांगता की आपूण कुत्र्याक ट्रीट करतलो आनी आपूण तेजे ट्रीटमेंट जालो की आपूण ताका खंय ते व्हरून सोडटलो आनी आपल्याक जाय तो अडॉप्टर चूज करतलो, आनी तुमी तेजे ओनर्स न्हू, तुमी प्रूव्ह करता ते कशें प्रूव्ह करा। सो राती आमी सगळी त्याच्या घरा भायर गेलेली, शेल्टराच्या भायर खूब लोक आसलेले। तेणे आमच्या मनशांक दाण्यांनी मारला, चेनींनी मारला, आमच्या आजेचो हात सुजलेलो आसा। मागीर हांव जेन्ना दुसऱ्या लोकांकडे उलोवन म्हाका कळ्ळें की हेणे अशे 20 ते 25 कुत्रे शेणयल्या, आणि ही केसीस ऑलरेडी पोरवरी पुलीस स्टेशनाचेर आसा, म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर आसा। इन शॉर्ट एवरीबडी इज अवेअर की हो अशे स्कॅम्स करता। सो आयच्या डेटीन त्याची फॅसिलिटी कित्याक बंद ना? त्याचो शेल्टर होम रजिस्टर्ड आसा ना, रजिस्टर्ड ना, इल्लीगल आसा। माझे कडेन शो कॉज नोटीस आसा पयलीची, दॅट आय कॅन प्रोवाइड यू। पण तरी आसतना तुम्ही कंप्लेंट करून अजून ऑथॉरिटीजांनी एक्शन घेवना त्याचे? आम्ही पोरवरी पोलीस स्टेशनाक गेले, काल म्हापशेचे पोलीस थंय सुद्धा येयले, तेंच्यानी इन्शुरन्स दिले बाबा तुमकां सकाळ फुडें येवन कुत्रो गावतलो। आमी पोरवरी पोलीस स्टेशनार रावले, थंय रावन मागीर आमी आतां म्हापशा पोलीस स्टेशनाचेर येयले। पण त्या साहेबान सांगलें आमी तुमकां कुत्रो गावतलो सकाळ फुडें हाडून दितलो म्हणून, पण तेणे आमच्या नांवान थंय हें केलां हांगासर, पण तेणे कुत्रो हाडून रिटर्न दिवंक ना आमकां, तेजे आमकां म्हापशा पोलीस स्टेशनार खूब रिटर्न येवचें पडलें। प्लस तो कितें म्हणटा जाणा, आता तो म्हणटा वेन वी वर लायक वेन वी टूक द डॉग ओवर देयर, तेन्ना तेणें आमचे कडेन काय डॉक्युमेंट्स मागूंक नासले की तेचे वॅक्सिन सर्टिफिकेट दाखय, काय दाखोवंक नासले। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वीणा मांद्रेकर।